म्हाका दिसता सरकारान हेजेर बेस्ट डिसिजन घेतलेलें आहा की ग्रांट्स वील कंटिन्यू आनी BJP पार्टीचे जे डिसिजन आहा की आमी एमिकेबल सोल्युशन हाडटले म्हणून आमी इलेक्शनाक वयच्या पयलीं सांगलेलें वी वील ब्रिंग एमिकेबल सोल्युशन टू मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इशू आनी म्हाका दिसता हे इशू हिंगा स्टॉप जावपाक जाय. वी शूड नॉट टेक दीस इन अ पॉलिटिकल लेवल. आतां पॉलिटिक्स सायडीक दवरूंक जाय, एड्युकेशनाक सायडीक दवरपाक जाय. एड्युकेशन इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. डू नॉट मिक्स पॉलिटिक्स विथ एड्युकेशन. हे म्हाजो रिक्वेस्ट आहा आख्ख्या पॉलिटिकल पार्टींक जावं ते BBSM जावं आनी कोणाक जावं, तुमी आनी पॉलिटिक्स ते एड्युकेशनान हाडिनाका. BJP गव्हर्मेंट एंड आवर पार्टी has brought an amicable solution to this issue and it has been totally resolved. पयली सुवातेर ग्रांट जे आसा फक्त इंग्लिशीक मेळना, उर्दू, मल्याळम, कन्नड, तेलुगू, हिंदी बाकीच्या स्कुलांकूय मेळटा न्ही. आतां ते गोंयचे भाशे, इंडियेचे भाशे म्हणून आमी म्हणटा, पूण सरकारान एक स्टँड घेतला की वॉट एवर वॉज डन इन द पास्ट यू कॅनॉट करेक्ट इट. इफ इट डज सो द इंट्रिकेसीज. म्हाका हांव एक एग्जाम्पल दिता. चौगुले कॉलेज मडगांव बंद पडली. तेंच्यो सरप्लस टिचऱ्यो इतल्यो जाल्यो की आज पासून तांकां खंय तरी प्लेसमेंट मेळोंक ना आनी प्लेसमेंट मेळोंक ना म्हूण तांकां गव्हर्मेंट कितें पगार दिना. गव्हर्मेंट अजूनय पगार दिता 60-70,000 पर टीचर. दिस बिकॉज दे लेक्चरर्स दे आर गेटिंग सॅलरी. सो नाव दे आर स्टील नॉट प्लेस्ड. आतां जर इंग्लिशीचे ग्रांट बंद केले जाल्यार दे वील बी सो मेनी सरप्लस टीचर्स वेर गव्हर्मेंट वील हॅव टू गिव मनी टू देम. सो वॉट इज द सोल्युशन इन दीस प्रॉब्लम म्हाका खबर ना. आतां गव्हर्मेंट हॅज टेकन अ रायट स्टँड दॅट ओके इन फ्युचर दे आर गोइंग टू नॉट गिव एनी मोर ग्रांट्स टू इंग्लीश ग्रांट. दिस इज अ गुड स्टँड. प्लस देर इज अदर स्टँड दॅट कोंकणी आनी मराठी मिडियम स्कुलांक तांकां ग्रांट बरे पर चायल्ड ग्रांट टू बी गिवन एक्स्ट्रा. सो ऑल दीस थिंग्स हॅव बी टेकन प्लेस. म्हाका दिसता तेणें इट इज अ रायट डिसिजन ऑफ द गव्हर्मेंट टू